गुड मॉर्निंग, वेलकम बॅक टू अ न्यू व्लॉग. कशी आसात तुम्ही सगळी? आय होप तुम्ही सगळी बरी आसतली, एकदम मस्त मजेत अशी. आणि आम्ही बी बरी आसा, एकदम मस्त अशी. तर आयज आसा ट्यूजडे, मंगळार आयज. आनीक सकाळची न्ही आतां 11:30 सुमार जाल्या, दनपार जाली. एक्चुअली अशी पळोवपाक गेली जाल्यार दनपार 11:30 जाली. आनी आतांच न्ही हांव जस्ट व्हिडिओज आसा पळय तो स्टार्ट करता. तर सकाळची मॉर्निंग रुटीनाची जे कितें कामां आसा पळय ती सगळी कंप्लीट जाल्ली आसा. आनीक त्याच्या वांगडा जेवणाचें काम जे आसा पळय तें बी हांवें कंप्लीट करून घेतलें. आतां तुमी म्हणटली जेवणाचें काम इतलें बेगीन काय म्हणा. हय, तर तुमकां पळयल्यार कळत आसतलें की हांव जाल्यार रेडी वचपा खातीर. एक्चुअली न्ही म्हाका मातशें काणकोण काम आसा, काल वचपाचें आशिल्लें. बट काल सातेरीक बी गेलें न्ही आनी टायर्ड जाली सांजची. मागीर तुमी पळयल्याच की गुलू आनी येयल्ले. त्याच्या नंतर मागीर म्हाजो आनी एक कजन आयिल्लो रातचो लेट असो 7:30 सुमार. तो बी सातेरीक गेल्लो खंय. तर हो मेळो दिसता तेका वाटेसो, तो घेवन येयलो तेका 7:30 पावणे 8 सुमार येयलो. तो वता मागीर 8:30 जाली. अशें करून कालचो दीस आसा पळय तो बिजीच गेलो सामको. सो व्हिडिओ सुद्दां म्हाका न्ही काल प्रॉपर असो एंड करपाक मेळुना, सामकी गडबड आशिल्ली. आनी थंय खूब वेळ लायनीक बी उरली न्हू, 4 वरां. सो पांय बी दुखपाक लागले सामकी, संवय ना न्ही अशें करून ताका लागून. आनी आतां हांव भायर सरलां काणकोण वचपा खातीर. म्हाका न्ही एक मातशें बारीकशें काम आसा काणकोण मार्केटान. सो तें काम कंप्लीट करतलें आनी येतलें. तर म्हटलें आयज 11 दिसाचो गणपतीचें विसर्जन न्ही. सो खूब दीस न्ही कितले दीस जाले हांव वचूच ना. वनू न्ही एकूय आरत जी आसा पळय दनपारची जावं रातची ती हांवें अटेंड केलीच ना सार्वजनीक गणपतीची. तर म्हटलें चल ती आरती जी आसा पळय ती आयज अटेंड करया अशें म्हणून. लास्ट न्ही आयज रातची काय आरत जायना, दनपारचीच एक आरत. सो तीच आरत अटेंड करपाक जाय न्ही. तो म्हटलें पयलीं रांदून बिनून घेवया, मागीर खंय दिसान येतकीर रांदपाची गडबड आसता आनी वताक खंय वचून येयलें की ना मागीर काम करपाचें मन बी ना, बेश्टेच बेजार असो येता. सो ताका लागून शीत केलें, दाळ केल्या. विसर्जन न्ही आयज नुस्तें खायना, देवाक हात घालपाक जाय न्ही. हो मागीर देवाचें कितें करता न्ही, ताका लागून नुस्तें ना. आनी मोस्टली कशें आसता ना 11 दिसाचो गणपती जो आसता पळय आमच्या हांगा सार्वजनीक, तेन्ना आमी नुस्तें खाल्यार सुद्दां न्ही रातचो खाता हो येवन. दनपारचें नुस्तें खायना. आनी ह्या दिसान तर तुमी पळयलात नुस्तें नाच आमगेर. तर दाळ आनी शीत करून दवरलें. मागीर येवन कसली भाजी बीन पळोवया, नाजाल्यार कितें फ्राय बी करतलें आनी जेवतलीं आमी. तर काणकोण वता आतां, थंयच्यान येतली गणपतीक वतली. सार्वजनीक आरत्यो बी आसात त्यो अटेंड करतले, ते दाखयता तुमकां. आनी मागीर दनपारां येवन जेवपाचें आनी सांजचें मागीर विसर्जन. सो विसर्जनाचो ब्लॉग असो म्हणपाक शकता तुमी. आयज 11 दिसाचो गणपती जो आसा पळय तेजो. तर दाखयता मागीर तुमकां आमच्या हांगासर कशें विसर्जन जाता. जेणी कोणी लास्ट इयरचो व्हिडिओ बी पळयला पळय तांकां खबरच आसतलें. DJ आसता, सावंड सिस्टम, लायटींग हें तें सगळें आसता. सो दाखयता तुमकां. बरें हांगच्यान बरें पयस वचपा पडटा विसर्जनाक. सो बरो एन्जॉय बी करपाक मेळटा. सगळें तुमच्या वांगडा शेअर करतलें हांव मागीर. सद्याक आतां हांव रेडी जालां आनी हेची वाट पळयता. हो गेला गोबे बांदपाक. म्हणल्यार आयज लास्ट आरत न्ही, सो गोब्याची आरत आसता, गोब्याची पुजा जाका म्हणटा पळय न्हू ती. सो हो सकाळी फुडें न्हावन धुवन सगळें आपलें करून थंय गेल्लो. पावणे 10 सुमार गेल्लो. सो ते गोबे बी बांदपाक जाय न्हू. सो ताका कॉल केल्लो हांवें, आतां येता म्हणटालो. तर पळोवया केन्ना येता तो. आनी मागीर वतली आमी. मेळटा तुमकां मागीर काणकोण पावले की, नाजाल्यार हो येयलो की मागीर मेळटा तुमकां. सारकें आनी भायर न्ही वत सामकें रखरखीत आहा, दोळे बी उक्ते जायना इतले. आनी आमी आतां खंय पावले रे? तळपण पावले. आनी 5-10 मिनटांत पावतली. पावणे एकाक हें खंय आरत्यो खंय, ते आरत्या वचपाचो. रांदून बी येयला, टेन्शन ना इतलें. फक्त जें कितें सामान घेता पळय न्हू तें व्हरून धरपाचें. म्हणल्यार कितें जालें, चवथीक जो बाजार गेल्लो पळय न्हू तो बाजार. आनी मागीर आमगे घरा बी वचप जालें न्ही. भाजी बी न्ही सारकी कांय घेवप ना. आनी कशी घेतलेली भाजी बी घेता आसतना हांवें जी चवथीक लागता पळय ती भाजी आनी मातशें थोडेशें एक्स्ट्रा अशें सामान. कित्याक आमी एवरी इयर वयता न्ही घरा, मागीर ती फ्रिजान पिड्यार जाता अशें म्हणून. आनी आतां थंयच्यान येवन 2-3 दीस रावल्ले बीन न्हू. सो म्हाका आतां बेजीक वेजिटेबल जे आसता पळय कांदे, टमाट, बटाट, ग्रीन चिली, कोरिएंडर ते सगळें घेवपाक जाय. अशें ना सगळें सोंपलें म्हणून आसा. बट कांदे बी हांवें घेवकूच नाशिल्ले. चवथीक कांदे वापरना न्ही, सो ताका लागून ते तशें उरता म्हणून. सो आतां तें सगळें म्हाका घेवूंक जाय. पळयता बागायतदारान पॉसिबल जाल्यार वयतलें आनी थंयच घेवन येतलें. तें बरें मेळटलें ना तें मार्केटान वचना आनी इरिटेटींग वता बी जायना. पार्किंग मेळ्ळें जाल्यार बागायतदारानूच वचून घेवन येतलीं. सो ती भाजी बी थोडीशी घेवपाक जाय. ती मागीर घरा कडेन दवरतलें आनी मागीर आरत्यांक वतलें. सांजचे कितल्यांक रे विसर्जन? भायर कितल्याक
आता भारा नाचो जात रे नाही 4 मिनिटां वाटतले वत कसली भायर असं गो म्हणलं थोडी ना आम्ही डिसाईड थोडी ना करपाक शकता असं गो म्हणून सो पळयता आतां घरा कडेन समज जेवपा बी जाय न्ही मागीर मेळटा तुमकां आतां पयलीं वयता जे मेन कामा लागून येयला पळय ते करता आनी मागीर बागायताना वता आनी मेळटा तुमकां कराती बारके कराती गावठी कराती कस वाट पुड्याचे जाले आमचे काणकोण शॉपिंग बागायतारान गेल्ले न्ही थोडेशे कांदे टमाट बटाट मिरसांग सगळी घेतली बटाट हे घेवंक मेळूना म्हाका ग्रीन कोरियंडर ती एकूच मेळूना ना आशिल्ली सोंपली खंय तेंची आशिल्ली खंय सकाळी ते तेंचे बॉक्स आसा ते खाली आसा अशी कोथमीर पडलेली हांवें ताका विचारलें कामां आसता एकल्या की कोथमीर ना गो आनी म्हणून आत्तां सोंपली म्हणपाक लागली आनीक हांगा काणकोणाच्या मार्केटान न्ही निरपणस घेतला एक 100 रुपयाचो दोन निरपणस मनासार खाल्लेच ना एकच का दोनच कितें येणार आहे एक खालो एक ओपन केलं कोणे दिल्लो आत्यान दिल्लो हेच्या ओपन करतना भितर सगळं काळो जावन आशिल्लो तो खावपा मेळना सो मनासारको निरपणस आसा पण तो खावप जालोच ना तो आतां मार्केटान ती एकटी घेवन बसली ती आमचे लोकल वेंडर्स जे बसता पळय रोड सायड तेंचे कडल्यान घेतला हांवें 100 रुपया आनी गांवठी भेंडे घेतला बॅगान घातला मागीर दाखयता तुमकां घरा कडेन इतलें लांब आसा घरा कडेन वचून दाखयता आणि चढ काय शूट बीन जे आसा पळय ते केलेत ना मार्केटा हेका लागून की सांगता तोंड घेवन पळय तेका टायम जातालो खंय वयता म्हाका सांगता 5 मिनटांनी 5 मिनटांनी बेगीन या करचो ते चलता चलता निरपणस आनी भेंडे घेतले हांवें आतां वयता 1:45 जावपा येयली 20 मिनटां आहा एकाक सो 1:45 आरती स्टार्ट जातली खंय तेका लागून तो गडबडीन धडन बडन घेवन वयता म्हाका वयता घरा कडेन बॅग बी दवरिता आनी तशेंच बायक घेवन येता तुज्याच वांगडा येता तू 1:45 आरती म्हणटाली न्ही 1:45 म्हणटाली तू 1 वर चलो दी शूट करपा थोडेशे पळोवया कशें कितें गाडी दवरून येता गाडी नाका गाडी बी नाका चला पळोवया आरत्यांक वता ते दाखयता तुमकां मागीर तेच्या पयलीं भाजी भेंडे दाखयता तुमकां केदे व्हडले आसा ते बरे गांवठी भेंडे 50 रुपया चुडी तेंची सो दाखयता व्हायट कलरचे ते येता ते फ्लोरसंट 1:05 जाले घरा कडेन पावले आनी अशेंच सामान सगळें बॅग उडयलां आनी परत वता एक्चुली गाडयेनूच दवरपा आशिल्लें आनी वचपा आशिल्लें भायल्या भायर आरत्यो चालू जाल्यो म्हणून बट भाजी सगळी पिड्यार जातली न्हू म्हणून घरा कडेन येयला बायक घेवन वता आतां बरें बेगीन बहुत रखरखीत आसा नाका हांवें चॉकलेट खाल्ली
दुपारची न्ही 3 जाली. भायर पया कसले रखरखीत वत ते. आणि आता न्ही आमचो सार्वजनीक गणपतीचो आसा पळय न्हू तो भायर काडटलो विसर्जनाक. वत पया 3 टायम दिल्लो बट आतां सद्या लॉटरी ड्रॉ चालू आसा. मे बी तुमकां बॅकग्रावंडान आवाज येता आसतलो उलयता तो मायकार. वत पया हे वतार आनी नाचो बिचो जाता. डीजे आनी ती लायट बीट काय हें ना. आनी आमी अजून जेयलीच ना. जस्ट न्ही एक 10 मिनटां पयलीं येयला हांव घरा. पळय टायम 3 जालो. आनी पळय दुपट्टा बी अशीच हांगा हाडून उडयल्या आनी वाडटात. हेका फोन केला जालें म्हाजें जेवण म्हणून. सकाळीं न्ही हांव शीत आनी दाळ करून गेल्लें. पळय दाळ आनी हांगासर शीत हें करून गेल्लें. आतां न्ही येवन बटाट फ्राय करपाक घातला. आनीक वडयो भाजल्या. खूब जाणांनी म्हाका हेजी रेसिपी सांगली जेन्ना हांवें विचारलेलें पळय न्हू. बट खरें सांगता तुमकां अजून हांवें ती दाळीक बी घालून ट्राय करूना. आसा हे पळय पॅकेट. सो अर्दे अशें सोंपला अर्दे अशें आसा. हेका भाजून आवडटा म्हणून दिता हांव केन्ना केन्ना अशें करून 4 भाजून तो खाता. म्हाका आवडना. तर दाळीक बी घालून पळोवपा जाय म्हाका कशें जाता तें. हेका फोन केला बटाट भाजपाक घातल्या. येता म्हणटालो. म्हाका सांगता 2 मिनटान पावता. फोन घेवपाक बी टायम ना तेका. 2दा हांवें फोन केलो तेका. तेणें 2दा रिटर्न फोन केलो. 3दा परत हांवें फोन केलो. टोटल 5 फोन केले. आनी 5वे फोनाचेर तेका कळ्ळें की जेवपाक जाय म्हणून आपणा. सो आतां पावणी चालू आसा. पावणी जाली की ना पावणी जाली. हांव येतालें तेन्ना पावणी जाताली. पावणी जाली. लॉटरी ड्रॉ जातल्यान रोखडेच गणपतीचो आसा पर्यंत तो भायर काडटलो. मागीर कितें जाता खूब लेट जाता. म्हणजे मातशें डिस्टन्स पयस आसा न्ही पावोवपाचें. सगळीं नाचत बिचत वता. डीजेचेर बी म्हळ्यार टायम जाता. 11 बी जाताली. 11-12 सुद्दां जाताली पावोवपाक. ताका लागून मातसो चडच बेगीन भायर काडटा. अशी 4-5 बी काडटालो. मागीर आमच्या थंय आंगडीचो गणपती आसता न्ही तेंचोय बी गणपती आसता मुखार. मागीर तेंचो बुडयता आमचो बुडयता मागीर टायम जाता. पळयात मागीर व्हिडिओज आसा पळय तो कंटिन्यू पळयात. कळटलें तुमकां की हांगासर कशें विसर्जन जाता तें. प्रत्येक गांवची आपापली वेगवेगळी पद्दत आसता न्ही. सो तशेंच हांगासर बीन आतां सद्या गवर बी पावयली. पात्रांव चल्ला विसर्जनाक. टी शर्ट्स न्ही प्रिंट करून घेतल्या. बॉटल कितें जायी दाखय रे टी शर्ट. सो सगळ्यांनी टी शर्ट प्रिंट करून घेतल्या. काय बरो ना. मुडगेरी यूथ क्लब टुगेदर वी आर स्ट्रॉंग खंय. आनी ती टोपी घालता म्हणाले रे तूं. गणपती बाप्पा मोरया. फेटो मारला समज. एक फेटो म्हाका दवरला. हांव चड घालता. सगळ्यांनी प्रिंट करून घेतल्या. उदो लोक आरत्यांक घालून गेल्या. हेणे घालून ना गरमी जाता म्हणून. जस्सी आनी ते गरम जाता न्ही तेजेर. ताका लागून आत्तां नो ऑप्शन म्हणून घातल्या. शूज घालपा येतलो परत. म्हाका कॉल करा भायर काडटा तेन्ना. हांव येता. रोक्षू बी आयल्या खंय थंय. आयन करतना येता. तर म्हाका मागेलेच गणपतीचें दर्शन मेळना घरा कडेन सारकें. सार्वजनीक गणपती सोडून हो पळय गणपती चल्लो. बाय करून दवरता मरे थंय. सवका म्हाका व्हरपा येवना. आपूण शूज घालपा येयला. म्हाका पांय मागयलेलो हांगा ना मागीर. शूज घालपा येयला. आनी हांवें पयर चवथी कडेन घरा कडेन घातलेलो. एक हाती कडेन मेळटा तो हांवें करून घेतलो. पॉकेट्स असले न्ही बरें जाता. 2 मोबायल चावी सगळें सांबाळपा. तेका
वरती भिजलो की घामानी तांबडी चांबडी चमकते उन्हात लका 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 लका.